शिरोडेच्या कामाक्षी होमिओपॅथी कॉलेज आणि रायेश्वर इंजिनियरिंग कॉलेजीचे ॲडमिशन स्थगीत दवरचे म्हणून गोय विद्यापीठान तांत्रिक शिक्षण संचालनालयाक बरयला। ह्या कॉलेजींनी शिक्षणाचे प्रश्न जाग्यार घाले मेरेन ॲडमिशन स्थगीत दवरूंक सांगला। गोय विद्यापीठान कॉलेजीक प्रश्न तडीक लावन 2 सप्तकांचो वेळ दिला। ह्या दोन्ही कॉलेजींनी शिक्षक कमी आसात आणि तांकां पगार वेळार मेळना म्हणून गोय विद्यापीठा मेरेन विशय पावला। कॉलेजीचो चेअरमॅन म्हणटा सगळ्यो गजाली जाग्यार घाल्यात मान्यताय मेळटली। शिरोडेच्या कामाक्षी होमिओपॅथी कॉलेज आणि रायेश्वर इंजिनियरिंग कॉलेजीची ॲडमिशनां स्थगीत दवरपाचो निर्णय गोय विद्यापीठान घेतला। ते विशीं विद्यापीठान तंत्रीक शिक्षण संचालनालयाक बरयला। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण ह्या दोन्ही कॉलेजींनी शिक्षकांचो प्रस्न आसा। शिक्षक कमी आसात, तशेंच तांकां पगार वेळार मेळना आनी पगार कमी पडटा म्हूण गोय विद्यापीठा मेरेन प्रकरण पावला। गोय विद्यापीठान सोमारा जीएमसीचो डीन आनी कॉलेजीच्या शिक्षकांची बसका घेतली, तेन्ना शिक्षकांनी विद्यापीठा मुखार तांचे प्रस्न मांडले। कामाक्षी होमिओपॅथी कॉलेजीन केंद्रीय होमिओपॅथी मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाण स्टाफ ना म्हूण सुत्रां सांगतात। कॉलेजीन लायब्ररी, फार्मसी, हॉस्पिटल आसा पूण स्टाफ ना। शिक्षकांची शिक्षणीक पात्रताय सारकी ना आनी तांकां सारकें प्रमोशन मेळना म्हूण गोय विद्यापीठाक कळ्ळा म्हूण सुत्रां सांगतात। विद्यापीठाच्या समितीन ह्यो गजाली कॉलेजीच्या नदरेक हाडून दिल्यात। फाटल्या 4 वर्सां सावन गोय विद्यापीठ कॉलेजींक ह्यो गजाली जाग्यार घालात म्हूण बरयत आसा, पूण त्यो जाग्यार पडूंक नाशिल्ल्यान निमणे कॉलेजींतली ॲडमिशनां स्थगीत दवरपाचो निर्णय विद्यापीठान घेतलो। सगळ्यो गजाली जाग्यार घालूंक विद्यापीठान कॉलेजींक 2 सप्तकांचो प्राझ दिला। कॉलेजींचो चेअरमॅन सुभाष शिरोडकार म्हणटा विद्यापीठान सांगिल्ल्यो सगळ्यो गजाली जाग्यार घाल्यात। विद्यापीठ कॉलेजींक मान्यताय दितले म्हूण ताका विश्वास। I'm just waiting. What I feel, I'm positive. University mostly will clear. But त्यांचे जे conditions are, त्यांचे जे requirements We are have, there. we have almost fulfilled. Whatever issues are there, we have almost fulfilled. And waiting for university clearance. We have informed. We have given the compliance report. They are analyzing. They are analyzing pros and cons of the report and other things also. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। सरकारान गोयचो फिल्म उद्देग वयर काडूंक यत्न जावंक जाय म्हणून गोवा फिल्म फायनान्स एक्शन कमिटीन मागला। गोयचे निर्माते, दिग्दर्शक, कलाकार एकठांय येवन ही कमिटी घडयल्या। नव्या फिल्म फायनान्स येवजणीत फक्त गोयचे निर्माते, दिग्दर्शक आनी कलाकारांक फायदो जाता हाची जतनाय घेवची म्हणून कमिटीन ईएसटीचो उपाध्यक्ष दामू नायकाकडेन विशय पावयलो। जी आता नवी फिल्म फायनान्स स्कीम येतली, जी काही वर्सां पयलीं बंद पडिल्ली, खरेंच एक बरी गोष्ट आसा की ती परत सुरू जाता। सो ती परत सुरू जातना ताजो योग्य तो गोंयकारांक, गोवन आर्टिस्टांक आनी खरे फिल्म मेकर्सांक जे तळमळीन फिल्मां करतात गोंयांत, गोंयचें फिल्म कल्चर वाडोवपाक लागून तांकां खरो फायदो जावचो हाज्या खातीर आमी काही पॉयंट्स तांकां सबमीट केल्या ह्या मेमोरंडमान। सगळ्यान पयलीं म्हटल्यार प्रोड्युसर किंवा को प्रोड्युसर जो आसतलो हो एक गोंयकारूच आसचो। तसोच कॅप्टन ऑफ द शिप जो म्हणटा फिल्माचो म्हणजे डिरेक्टर, होय कंपल्सरिली गोवन आसपाची गरज आसा। आनी एट द सेम टायम गोवन एक्टर्स खुबशे बरे गोंयाक आयज कलाकाराची खाण म्हणटात, पूण फिल्म करता तेन्ना काही लोक हें विसरतात काय की गोंयांत बरे एक्टर्स आसात, तांकां आमी इम्पॉर्टन्स दिना काय। सो ताज्या खातीर एक योग्य पर्संटेज गोवन एक्टर्सांची आसची। The government should spend money in order to develop this industry. And who can develop this industry? To create a good technicians, good directors, good actors. So that is for that reason. सरकार आणि ईएसजी गोयच्या फिल्म उद्देगाक जाता तितलो आदार करतलो म्हूण दामून तांकां सांगला। फिल्म सुद्दां हळू एक्सपांड जातना ते कल्चर फुडें वतना ह्यो काही गजाली ज्यो सरकारान म्हणून जे ताका आदार दिवपाक जाय त्यो आदार दिवपाक लागून सरकार प्रामाणीक आसा आपल्या हाजेर आनी दॅट्स वाय एवरीथिंग इज गोईंग इन द रायट डायरेक्शन। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। कॅनडात चालू आशिल्ल्या बायलांच्या फिफा वर्ल्ड कपात सध्या 9 टीमी प्री क्वार्टर फायनलीत पावल्यात। तातूंत आशियातल्यो 2 टीमी आसात। डिफेंडिंग चॅम्पियन जपाना फाटोफाट आता चेन्नई सर्तीच्या प्री क्वार्टर्सात पावल्यात। कॅमरून, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नॉर्वे आणि यजमान कॅनडा प्री क्वार्टर्सात पावल्यात। उरिल्ल्यो 7 सुवाती बुधवारा रातच्या मॅची उपरांत ठरतल्यो। इतल्याने खबरां चित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।